पेट्रोलाचे दर कमी करप हो फकत एक राजकीय स्टंट आसा असो आरोप मुरगांवचो काँग्रेसचो आमदार संकल्प आमोणकरान केला। पंचायत वेंचणुको लागीं आयिल्ल्यान लोकांक भुलोवपाचें हें एक नवें नाटक अशें ताणें ह्या वेळार म्हणलें। तशेंच पंचायत आरक्षणांत कितेंय फेराफेर जाल्ली दिसली जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी ताणें ह्या वेळार दिल्या। जाल्यार दुसऱ्या राजभवन बांदपा फाटल्यान कितें तरी वेगळो हेत आसतलो असो आरोप लेगीत संकल्प आमोणकरान केला। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या गव्हर्मेंटान ज्या प्रमाणे जो प्रायस वाडयलेलो आसा, आयज तुमी मुद्दाम पळोवपाक गेले जाल्यार पेट्रोल डिझल आयज खंयसर पावयलेले आसा हेंच्यांनी। LPG गॅस सिलिंडर जी किंमत आसलेली 360 रुपीज आयज 1000चेर पावयलेले आसा। आनी आयज काल तेंच्यांनी फक्त एक स्टंट केल्लो आसा, एक नाटक म्हणटा पळय तशें केल्लें आसा। डेली उठून पेट्रोल डिझल वाडयत रावले आनी काल तेंच्यांनी 7 रुपया डिझलाचेर आनी 9.5 रुपया पेट्रोलाचेर दिले। हे फक्त एक स्टंट केल्लो आसा आनी हेजो बेनिफीट म्हाका दिसता हो चड दीस मेळपाना, हो थोडो दीस, कित्याक ऑलरेडी प्रायसीस सगळे वाडलेले आसा। तेजे भितर जे डिझल्स आनी पेट्रोल वाडल्या कारणान सगळे ग्रोसरी आयटमाचे पोतान, वेजिटेबलाचे पोतान सगळे आयटम वाडलेले आसा, इतले म्हारग जाल्लेले आसा, ते काय आतां कमी जावपाना झप करून। सो हो पेट्रोलाच्या आनी डिझलाच्या हो जो काल स्टंट केल्लो आसा पळय, हो फक्त एक इलेक्शनाक लागून गिमीक आसतलें, कित्याक आतां रोखडे इलेक्शन्स येता। इतली वर्सां तेंच्यांनी वाडून आयज खंय 100चेर तेंकिलेले आसा, 110चेर पावलेले आसा बाकीच्या स्टेटींनी। आमच्या गोंयान 100चेर तेंकिलेले आसलेले, जे पेट्रोल डिझल आमकां 60 रुपयान मेळटाले ते 100चेर येयले आसा। आनी आतां ही जी केला पळय हो एक फक्त स्टंट हे गव्हर्मेंटाक। म्हाका दिसना हे गव्हर्मेंटाक कसलोच रायट आसा, कित्याक आयज खरो जर हक आसा जाल्यार गोंयांक हे पेट्रोल आनी डिझल लोकांक म्हणटा ते 60 रुपयान मेळोंक जाय। आनी हे जर गव्हर्मेंट करता जाल्यारूच आमी तांकां खरो म्हणटले बाबा तुमी लोकांक लागून हो गव्हर्मेंट चलयता, नाल्यार फक्त तुमी स्वार्थाच्या फायद्याक लागून आनी फक्त तुमचे जे क्रॉनीक कॅपिटलिझम आसा, जशे अडानी जिंदाल, हांकां बेनिफीट दिवपाक लागूनच तुमी करता हे।